Today, the Church honors the memory of two saints, a bishop and a layman, both victims of King Henry VIII of England. Hello, I'm Father James Kubicki, and the two saints we honor today are Bishop John Fisher and the famous Thomas More, lawyer, husband, father, and Lord Chancellor of England. King Henry executed them because they refused to acknowledge him as supreme head of the Church in England, a title he gave himself after he broke with the Church over his divorce and remarriage. Both saints are examples to us of the necessity of having a well-formed conscience and being willing to die for the truth. St. Thomas More is the patron saint of lawyers, and Pope John Paul named him the patron saint of politicians and public servants as well. Why? Well, here's what the Pope said. There are many reasons for proclaiming Thomas More patron of statesmen and people in public life. Among these is the need felt by the world of politics for credible role models. Today, various forces underline the need to defend human life at all its different states and urgently demand clear political decisions in favor of the family, young people, the elderly, and the marginalized. In this context, it is helpful to turn to the example of St. Thomas More. Unwavering in his moral stance, this English statesman places his own public activity at the service of the person, especially if that person was weak or poor. He was vigorously committed to favoring and defending the family. What enlightened his conscience was the sense that humanity cannot be separated from God, nor politics from morality. Et lotsam somi, ikutsam sobavat, ikutsam sobautis, et lotsam soteubav, puvitrat mea vorbi, Shanti Shabbat Pasat, Suli Ekut Sausha, Amka Apot Anyan, Tekun Amikaita, Eklot Samsomi, Ikutsam sobavat, ikutsam sobautis, elotsam soteubav. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार ह्याचे मिसाची भेटीन ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या साल्वादोर पॉल सिक्वेरा हे आमचे भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया जेरल दिकुन्या आपल्या बरे भलायके पासत तो मागूंक लायता. तशेंच हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी आपली भलायकी सोदतात तांचे पासत आमी मागुया. आमच्या दोतोरां पासत, नर्सी पासत, हेल्थ वर्कर्स आसात तांचे पासत, वॉलंटियर्स जे काम करतात दुसऱ्यां पासत तांचे पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. बो करून ह्या दिसांनी जे कायदे भायर सरतात एकूच बो करून आवाज परजेचो दामून दवरूंक असल्यो वस्तू आमच्या सरकारान करिना जावं आनी बरेपण आसा तें शिपडावंक आमच्या सरकारा पासतूय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक आमकां सदांच आवगडाय मेळटात. अशी दारवंटो आमकां सदांच आमच्या जिवितांत कोश्ट हाडटा, पूण सर्गीचें राज आमकां जोडून दिता.
तर आमी कोश्टांतल्यान हें सुर्गीचें राज आमकां आनी दुसऱ्यांकूय जोडून घेवंक ह्या मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूख उदयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट जाग्यारून आनी बरो विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागून सदांच्या फळमरे सगळे देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सूर घुडितांनी तूंच तांच्या बोऱ्याक वावुरताय. तो सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. अब्राम भोव गिरेस्त आसलो. ताचे कडेन आसली खूब गोरवां, रुपें आनी भांगार. अब्रामा सांगाती लॉट भोंवतालो. ताचीं खूब मेंढरां आसलीं, गोरवां आनी तोंबू. दोगांकूय एकठांय जेवूंक तो गांव पावो नासलो, कित्याक तांची गिरेस्तकाय वाडलोली आनी अशें दोगूय बराबर रावूंक तांकां अवघड जातालें. अब्रामाच्या आनी लॉटाच्या राखण्यां मदें झगडी पेटूंक लागली. त्या भायर त्या काळार कानानकार लोक आनी पेरुजीत लोक त्या गांवांत रावताले. ह्या खातीर अब्रामान लॉटाक सांगलें, पळय, तुजे आनी म्हजे मदें तशेंच तुज्या राखण्या आनी म्हज्या राखण्यां मदें तोंटो आसचो न्हय, कित्याक आमी भाव भाव. सगळो गांव तुजे मुखार मेकळो ना. तूं म्हजे सोरशिलो कुशीन सोर. तूं दावे वाटेन वेशी जाल्यार हांव उजवे वाटेन वेतलों, आनी तूं उजवे वाटेन वेशी जाल्यार हांव दावे वाटेन वेतलों. तेन्ना लॉटान आपली दिश्ट मारून जॉर्दानाचे भोंवतणची सगळी जमीन पळयली. ती सगळी उदकान बरीच शिंपलोली आसली. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोरा हांचे निसणटोन करचे आदीं ती सगळी जोआर पर्यान सर्वेस्पराचे बागे परी वो इजिप्ताच्या देसा सारकी आसली. म्हणटूच लॉट जॉर्दानाचे भोंवतणची सगळीं शेतां मैदानां आपणाक विचून काडून उदेंती वाटेन गेलो. अशें तांणी एकामेकाचो निरोप घेतलो. अब्रामान कानानांत वस्ती केली. लॉटान त्या फालक्याच्या शारांनी वस्ती केली आनी सोदोमा पर्यान आपले तोंबू ताणले. सोदोमाचो लोक एकदम खोटो आसलो आनी सर्वेस्पराचेर भोव व्हड अपराध करी. लॉट अब्रामा सोरशिलो कुशीन सोदतोच सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुजे दोळे उबारून तूं आसाय
थंय तावन उत्तरीक आनी दक्षिणेक अस्तोमतेक तशें उदेंतीक पडे. तुका दिश्टी पडटा तो आख्खो देस हांव तुका आनी तुजे संस्थीक सासणाक दितलो. जमनीचे मातयेच्या कोण्या भाशेन हांव तुजी संसद वाडयतलो. कोणाच्यान जमनीचे मातयेच्यो कोणयो मेजूंक जायत तर तुजी संसद ताच्यान मेजूंक जातले. उठ, ह्या देसाची लांबी आनी रुंदी भोवून पळय, कित्याक तो हांव तुका दितलो. तर आब्रामान आपले तोंबू उबारून एब्रोनांत आसलोल्या मामरेच्या सिंदूर रुखाशी पेणे केले आनी थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली. देवाचें उतर हें, जबाब, तुज्या तोंबूंत सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत? परतून म्हणया, तुज्या तोंबूंत सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत? चुकी विणें भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजान तावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटा घालिना असल्याच मनशाक. जबाब, तुज्या तोंबूंत सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत? पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडा घालिना, खोट्या नश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तोल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशाक. जबाब, तुज्या तोंबूंत सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत? कोश्ट आडमेळी कितलींय येवं दिल्लो सोपूत सांबाळटा, उश्णें दिता, वाड घेना, लोन्स खावंक कबूल ना, निरपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशाक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. जबाब, तुज्या तोंबूंत सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत? उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव कोत्ता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक मुळे पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यांत उडोवं नाकात, कित्याक ती घोडयेक ती पांयां तोळा मोसतीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचेच कुडक्यान कुडके करतीत. म्हणटच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. सुमूर्त आनी प्रभादी मुणगे हेंच. अशी दारवंट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक घोट्टाणाक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोड, आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोड. जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण अशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कोटीन.
आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वखणी तुका ख्रिस्ता. तुज्या तोंबून सर्वेस्परा बिराड करूंक कोणाक मेळत. आयचो आमचे अंतर गीत जबाब आमी म्हणला. भाऊ भयण, आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले वाचप आमी घेतलां आनी तुय आमकां अब्राम आनी लॉट हाचे विशीं आमकां खबर मेळटा. अब्राम देवाक मानता तसले आनी देवाक जाय देखून आपणाचे जे कितें दान दौलत आसा, आपणा लागीं जनावरां आसात, आपणा लागीं बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसात, त्यो देवा खातीर लॉटाक बाबा भयणीनो तो वांटून दिता. आनी लॉटाक बऱ्यो वस्तू, बरो जागो आसा, शेत बरें आसा, बरी स्वात आसा, ती लॉटा खातीर तो दिता आनी आपल्याक पाड जमीन आनी हेर कितें मेळटा तें घेता. कित्याक ताका सर्वेस्पराची सेवा करची बोड खुशी आसता आनी सर्वेस्परा कितें मानवता तें आपल्या जिवितान अब्राम करूंक सोदता. अब्राम आमचो किरीत भावार्थाचो पयलो बापूय. बाबा भयणो, आमकां एक देख दिता. संवसारांत आमी जायत्यो वस्तू पुंजायता. संवसारांत आमी गिरेस्तकाय बाबा भयणो पुंजायता. संवसारांत आमी जायत्यो वस्तू आमच्यो कश्यो समजता आनी आमी ह्या संवसारांत सदांकाळ जिवंक आयल्या अशें आमी दवरता. पूण आज अब्राम आमकां शिकयता आमी देवाची खुशी करूंक गरज, देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक गरज. हेंच तो आपल्या जिवितान करता आनी सदांकाळ देवाची सेवा बाबा भयणो करूंक फुडें सरता. आयचें शुभ वर्तमान काय बरें आमकां जेजू शिकोवन दिता. तो म्हणटा, तुमची मोतयां दुकरा फुडें उडोवं नाकात. डोंट थ्रो युअर पर्ल्स बिफोर स्वायन्स. जायते फावटी आमी ह्यो म्हणणी म्हणटा बाबा भयणीनो, कित्याक बऱ्यो वस्तू आसात त्यो देव आमचे सगळे करता. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू देण्यानी आमकां देव भरता खरो, पूण आमी ताचो फायदो कशे तरेन काडटा ते आमकां विचारास आमकां करूंक गरज. आमकां देव जायत्यो ह्या संवसारांत जियेतना आमकां बरें तालेंत दिता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना बरे बरे आमकां वस्तू आनी देण्यांनी तो भरता आसतना दुसऱ्यांची सेवे खातीर हे वापरूंक आमी गरज. आमी जायते फावटी भाव भयणीनो अशी दारवंट्यान वयचे बदलेक रूण दारवंट आसा जंय आमकां कुस्कोड जागो मेळटलो आनी आमकां आमचें जिवीत ओदीक विस्कोड जातलें, थंय आमी भाव भयणीनो वचूंक ओदीक फुडें सरता. असलेंच कितें आमच्या पयल्या भावार्थाच्या आवय बापाय सगळें घडलें. आदाम आनी एवेन हो रूण दारवंटो बाबा भयणीनो विचून काडलो आनी देवा सुशेनी ती पयस गेली. आमच्या जिवितान तशेंच जाता. आमकां कोश्ट येतात तेन्ना, आमचे राटे विटे येतात तेन्ना, आमच्या जिवितान कांटे पडटात तेन्ना आमी भाव भयणीनो देवाक विसरता, सोडून दिता आनी शेडेमोळे आमचें जिवीत जियेता. शेडेमोळ्यान आमचें जिवीत जियेता आसतना देवान आमचे धाडलेले कोश्ट, आमचे प्रश्न येतात ते देवा खातीर आमी झुजूंक फावो. आमच्या जिवितान ओदीक आनी ओदीक आमचे मार्ग आमी सरळ करूंक गरज. हें जायते फावटी आमी विसरता. जायते फावटी घडयेक आमचेर कोश्ट येतात ते घडयेक एक तांचो हेतू आसता. देव घडये आमच्या जिवितान कोश्ट धाडटा आमचें जिवीत ओदीक बदलून आमी बरे तरेन मार्गार चलूंक. जायते फावटी घडयेक आमच्या ह्या जिवितान कोश्ट येतात तेन्ना आमी दुसऱ्यांक उदाहरण जावंक देव आमकां हे कोश्ट धाडटा जाय. आमची सोडवण आमी जोडूंक गरज भाव भयणीनो. देव आमकां जायते फावटी ह्या ओशी दारवंट्यांतल्यान भितर सरूंक उपाय दिता. देव आमकां घडयेक स्वर्ग जोडूंक जायते फावटी बरें आसा तें न्हय, पूण कोश्टांतल्यान हो स्वर्ग जोडूंक आमकां आमंत्रण करता. आमी बाबा भयणीनो कठीण वाट ही, पूण ही कठीण वाट चलतना गुणगुणटा, जायते फावटी बेसारमाय करता, जायते फावटी जिवितान शेडेमोडे हाडटा. आज जेजू परतून आमकां म्हणटा, दारवंटो कितलो ओशीर आनी मारोग कितलो कठीण जायत, पूण बाबा भयणीनो भोव थोड्यांक हो मेळटा. कित्याक हो दारवंटो स्वर्गीच्या राज्यांत आमकां भितर व्हरता. हो दारवंटो स्वर्ग आमकां भासायता. आमी हे स्वर्गाक सदांच आवंडेता. हे जिवितान जियेतना आमचो आवंडो की आमकां एका दिसाक स्वर्ग फावो जावं. आमकां सगल्यांक हो स्वर्ग मेळूंक आमी प्रश्नान पडटा तेन्ना आमी जायते फावटी घडयेक आटे बिट्याक सांपडटा तेन्ना देवाचेर विस्वासून आमचें जिवीत सारुया. आमच्या जिवितान येता ती शेडेमोळाय पयसावया. आमच्या जिवितान वायट मार्ग आसा ते सरळ करूंक आमी वावरुया. आमकांच न्हय
पूण दुसरे जे वायटाक सांपडल्या, दुसरी जी वायट मार्गात चलतात, दुसरे आपल्या जिवितान जी पातकान जियेतात, तांचे जिवीत उदीक आनी उदीक सरोड करूंक आमी वावरुया, तांकांय आमी मजत करुया आनी अशें सगळीं एका दिसाक ह्या सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक आमी बाबा प्रयत्न करता तेन्ना आमकां हो सर्ग फावो जातलो. हेंच आमकां देव भासायता. आमची भासावणींत सदांच आमी ती रावंक देवाची कृपा आमकां मागून घेवया. निर्मळ बेटुन्या सोर्याची सोम्या जेजून ती कोळलोली तांचे कोण आपले वासलो गो ताणे पोसूंक आमच्या एक मोठ करून जेजू बोले आमच्या काळजाची भेट करता बापा मानून घे गाणे तुझ्या मना समोर पिता. मोशा बाबा मोशान तुमचे बलिदान सूर पुदविदा देवा बापाक मानता तसलें म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी वळणे आमचे आनी आपले शुभेच्छा लावा सर्वेस पोर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसून जावन आमचो वाकाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसलीं जावं आमच्या काळजाची भक्ती आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक ताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पुदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर काळयांचो ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा तुवें तुका वाकाणटा तारोवन मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका थाड्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नामी येता तपासे उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मुशी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी करोराचे रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतले हें म्हज्या उगडासा करात.
बावार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या कुसा आनी पुनोशिवपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडाय रोगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आम्या समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमी अशी दारवंटांतल्यान भितूर सरूंक जायते कठिनाय आमच्या जिवितान येता जेन्ना आमी हे कठिनायेक फुडो करता तेन्ना देव आमकां शक्ती दिता आनी आमच्या दुस्मानांक भोगसूंक आनी सगळे दिसपटोग्रास आमकां मेळूंक आमी बाबा भयणो त्याच देवाक विनोती करता कोतकोत्यान जेजून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर आमी म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणेक फुडो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाड दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजूच चलयताय सासणाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचेर पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संवसाराचेर पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संवसाराचेर पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा ती शरीराच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमया खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Kalis mocze tu kotrejta, je Jezu kalsant mocha, ashe tuka shehu krauta, bagoyasha tarka mocha, otmo moso Jezu, odmiant mocha, dziwak mocha, uktan lakta. Jezu, dziwak mocha. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या उमडी कुडी रोगताच्या जेवणात तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोवचें कर. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पूत तुमचे सव्या आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सून यात कोश्टांतल्यान आमकां स्वर्ग जोडूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Jezu, आमचे मोटे दवरून एकामेका प्रितीन दिवन चलया आमी परतून घरा हाच्या मोगाक मनशाची खूब. Jezu, आमचे मोटे दवरून एकामेका प्रितीन दिवन चलया आमी परतून घरा हाच्या मोगाक मनशाची खूब. Jezu चल्लो